शेनवारा फातोर्डा मतदारसंघात खूप जणांनी खूप बीजेपीचे मंत्री मुख्यमंत्री आणि येऊन एक सारकी म्हाका एक बरो टार्गेट ऑफ अटॅक केलो. आता हे टार्गेट ऑफ अटॅक म्हाका अशें दिसता की दिस वॉज डन टू डिफेंड द डिक्लासिफिकेशन ऑफ द कोकोनट एज अ ट्री. आणि आम्ही जी माड यात्रा म्हणून डिक्लेअर केल्ली आहा, जी 21 तारखेक हांव सुरवात करतलो पेडणेच्यान म्हणून सांगल्या. हे माड यात्रेचेर सरकार मातसो बरोच हल्ला, सरकार इज रॅटल्ड आनी ताजे खातीर तांणी म्हाका अटॅक केलो अशें हांव समजता. आता म्हाका दिसता की हो यू टर्न सरकार कितें तरी यू टर्न मारतलोच ताजे पयलीं. ते सांगपाचें आहा की एक आमी लेजिस्लेशन हाडटा ऑन लायन्स ऑफ फिलिपीन दॅट वील प्रोटेक्ट द कोकोनट ट्री अशें कितें तरी सांगतले आनी यू टर्न मारतलेच अशी म्हाका खात्री आहा. कित्याक हो सरकार सगळे हाजेर यू टर्न मारता म्हणटकर यू टर्न मारतले म्हाका खात्री आसा. पूण अशें आसतना मजून जर तांणी केलें ना जाल्यार ती माड यात्रा जातलीच आनी इट वील अप्रूट द बीजेपी गव्हर्मेंट इन द स्टेट. इट वील नॉट अप्रूट मी फ्रॉम फातोर्डा एज सम न्यूजपेपर एज सेड. नंबर 1. नंबर 2, मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की तो हे एक पब्लीक डिबेट कोकोनट अमेंडमेंटाचेर तयार आहा. हांव ताची ही चॅलेंज स्विकार करता. नंबर 1. नंबर 2, ताका एक संवय आहा की पब्लीक डिबेटीक आपूण हय म्हणप आनी मागीर नाच जावप, जें ताणें मांद्रे कॉलेजीचे केसीन केल्लें आहा, ग्रांट्स टू मांद्रे कॉलेज. आनी जे भशेन तो इंट्रस्ट दाखयता फातोर्डा मतदारसंघाचेर आनी चड करून म्हज्या घराचेर, ताजेर म्हाका आतां दिसपाक लागला की हो मुख्यमंत्री बी फुडें हांगा फातोर्डा मतदारसंघांत रावूंक बी सोदता काय काय ना. आनी ताणें अवश्य रावचें. ताका कळटलें फातोर्डेचे लोक ताजेर कितें, हाव सिरियसली दे टेक हिम.